तेन्ना मेल्लेय लोकांक सुशेग ना, त्या शिमतरी वयल्यान तुमी व्हरताय, त्या गरीब इश्कोला भुरग्यां वयल्यान व्हरताय, आमगे जाणटेल्यांनी घर मोडटाय. आमी हिंगा कोण व्हडले स्मगलर ना जे आज हें घर मोडून दुसरे कडेन रावपाचें. तेन्ना मुगेले सगळ्यांत वेड्डीकारांचें एकूच मत आसा की ही हायवे आमकां ह्या वाटच्यान नाका. जें बरें सोल्युशन आसा तें सरकारान पयलीं काडिल्लें आसा तेंच फॉलो करचें आनी हायवे त्या वाटच्यान व्हरची आनी आमकां वेड्डीकारां सुशेगाद न्हीद पडपाक जो सरकार आमचो आसा तो सरकार नको हा रिमोट कंट्रोलाचेर चलता. वेरोडांतल्यान वयतलो काय खंयचे वयतलो, फक्त सर्वे जे कंडक्ट करतात तांकां कॉपरेट कर म्हण सांगला. सो इतलें इन्फॉर्मेशन आमकां कुंकळ्ळे म्युन्सिपालिटीक दिल्लें आसा. सो आमकां तांणी हे जे ऑथॉरिटी आसा नॅशनल हायवेचे हेणी आमकां टोटली इंटाक्ट दवरले आसा. त्याच बरोबर लोकल रेजिडंट आसात तांकां बी टोटली इंटाक्ट दवरले आसा. आनी तांची दादागिरी जी आज आमच्या प्रॉपर्टी भितर येवन तांणी हे अलायमेंटाचे सर्वे केला आनी आमचे जे लोकल रेजिडंट आशिल्ले वेरोडाचे आनी बेलातेम हे मेळून तांकां आज आडायल्ले आसा. आनी खरेंच एक बरें काम जाल्लें आसा, कित्याक कोणाच्या प्रॉपर्टीक ट्रेसपास करपा जायना. सो हायवे हे शेतां ती नाका कोंकण रेल्वे सायडीन जाय म्हूण आमकां पॅरलल टू ती पयलीं केन्ना जोकी टायमार केल्ली तेणी तेदो हें केलें तो आसतना MLA. सो आम म्हणलें ओके मुगे फूल सपोर्ट लोकां जाय ती न्ही. हांव एकलो MLA हांवें हावजान प्रोड्यूस केला कोंकण रेल्वे सायडीन जाय म्हूण. हांवें मुगेलें कोणें दिलें जाल्यार इन्साचेर कोणें आमदारान पयलीं दिलें जाल्यार हांवें दिलां. इवन पेपराचेर येयलो आसा सगळें हांव तुमकां जाय जाल्यार